हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. आयज 31 ऑफ जुलाय जे कितें असेंब्लीन जालां तेजेर पयलो सुवातेर हांव निशेध मागता. वॉट एवर ऑपोजिशन हॅज डन was not in good taste. But at the same time, unless we know the root cause, एसोल्यो वस्तू घोणा जावपाक आमच्यांनी कांय पावलां मारूं जावपा नाय. बट हें खूंय कमी जालां तेंय आमी जाण जावपाक जाय. आतां सगळे मेंबरांक एक रायट आसता आपल्यागेली प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन दिवपाक. आनी एज पर दॅट आमगेलो वेळ्ळेचो आमदार क्रूज बाब सिल्वा एणे 19तार एक रेजोल्युशन हँड ओव्हर केलें सेक्रेटरी ऑफ द असेंब्ली म्हणून. असेंब्ली सेक्रेटरी कडेन आपल्यागे रेजोल्युशन हँड ओव्हर केलें 19तार. आतां तेजेर मागीर तें डिस्कशन जाता म्हणटू. सो 15 days इन एडवान्स हें आपापल्यागेली सजेशनां वो रेजोल्युशनां दिवपा जाय. कुर्जान तें काम आपल्यागे केलें. 21स्टार लॉट्स गायले. हे लॉट्स कित्याक घालचे पडटाय कित्याक एक पार्टीक सुमार 11-12 मेंबर आसताय धरतू हू आर गिवींग द प्रपोजल फॉर द प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन. पूण सगल्यांकूच टायम दिवपाक जायना. सो दे सेलेक्ट बाय लॉट्स फर्स्ट 5. सो कुर्जागे गेले रेजोल्युशन 19तार 21स्टार लॉट्स गायले आनी कुरुजाक नंबर 1 मेळ्ळो रेजोल्युशन. ही ती नांवां आहली न्ही 11 नांवां आनी 13 रेजोल्युशनां. आनी तेका मागीर न्ही नंबर पडलो कुर्जा पडलो नंबर 1 आनी रुदॉल्फ बाब आहलो नंबर 2 संडे दॅट इज ऑन 30th तेमकां मेल येता MLA कोणागे रेजोल्युशन कन्सिडर जालें आनी कोणागे 30th कुर्ज बाबा कोटा थ्रू मेल तेगे रेजोल्युशन वेपरायज जालें इवॉपरेट जालें. तो नंबर 1 आहलो थिंगात आमगेलो रुजॉल्फ बाब येयलो नंबर 1चेर आनी कुर्जागे नांव मिसींग जालें. म्हाका पयलीं दिसलें कितें गोडे कुर्जा 1 आहलो थिंग 2 केला आनी एक गोडे 1 आहलो काय म्हूण बिकॉज BJP इज इन पावर. बट नथींग लायक दॅट. क्रुजागे नांव खूंय दिसती पडना जालें. आतां म्हाका सांग एक प्रोसिजर फॉलो कोता असेंब्लीचो डेमोक्रेटीक लॉ. इज दीस नॉट द मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी इन द हाऊस ऑफ गॉड ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटे कशी त्याला मॉकरी. द रूट कॉज इज ओवर हियर. रिपरकशन मागीर जालें विच आय एम नॉट जस्टिफाईंग. जाल्यार नांव मिसींग जालें आनी हें खबर संडे क्रूज बाबाक कळ्ळी. सो ऑब्वियसली एनीबडी वील क्राय फॉल न्हू. सो वेन ही वेंट टू द असेंब्ली तेंकां प्रोस्ट गायलो 31स्टार दॅट इज ऑन मंडे की बाबा आपल्यागे नांव मिसींग कितको जालें जाता तो कित्याक तेगेले हे रेजोल्युशन वॉज टू कम फॉर डिस्कशन ऑन 4th of August. पूण त्या 31स्टार कोटा तेगे नांव मिसींग जालें. सो 19तार सावन तो बरो आशा दोन आहलो त्या मणिपुराचेर ते रेजोल्युशन घाल ते आपल्यागेले देवान मान्य केलें म्हूण आनी आपल्या नंबर 1चेर घाल म्हूण दॅट इवन गॉड सपोर्टेड हिम फॉर दीस. बट पीपल अगेन्स्ट गॉड दे हॅड द अदर स्टोरी टू डू. सो तेका लागून तेणें आपल्यागेलो हक इचालो स्पिकरा कडेन. सो मे बी द स्पीकर कुड हॅव एपोलॉजायज फॉर वॉट मायट हॅव गॉन रॉंग ऑर इमिजिएटली ही कुड हॅव गिवन हिज डिसिजन बाबा मिस्टेक जाले आसतली आपूण ते करेक्शन कोता आनी यू वील कंटिन्यू टू हॅव द रायट टू स्पीक ऑन फ्रायडे म्हूण. पूण तेश कांय जालें ना. स्पीकर म्हणटा फ्रायडे उलय बट देर इज नो रिटन डॉक्युमेंटेशन ऑन दॅट. सो बीइंग नोईंग द फॅक्ट्स हाऊ द असेंब्ली ऑपरेट्स ओपोजिशना कडेन भिरांत दिसल आसतली ऑफ फ्रायडे उलोवया म्हणटा. बट ऑन फ्रायडे ही मे टॉक लॉ अगेन. फ्रायडे तो गोळे म्हणटा आसलोलो तुगे लिस्ट हिज नेम इज नॉट लिस्टेड फॉर फ्रायडे बिकॉज एज पर संडे डॉक्युमेंट्स कुर्जागे नांव वेपरायज जालो. इट हॅज इवॉपरेटेड. रुदॉल्फागे नांव नंबर 1चेर येयलें.
हे कितकोन मॅजिक जाली. दिस स्पीकर वॉज सपोज टू टेल नो. Speaker, maybe he considered best not to answer properly. But they were discussion and they were trying to ask for justification for this. And then the things followed. झिरोवर मेन्शन केल्यात, म्हाका उलोवपाक लायल्यात. ते सगळे जण येवन घेरावो घातलो तो घातलो. दुसरे म्हटलं म्हाका धुकल्लो, शर्ट ओडलो, मायक काढले, म्हाका उलोवपाक दिवंक ना. परत त्यांनी ते ड्युटीर आसले त्यांचे कॅप काढले, माझ्या तकलेर घातले. हे इन्सल्ट झालो, हाऊसाचो इन्सल्ट जाला. Which was not in good taste. Number one. Number two, तिंगा ओ अजित बाब आणि निलेश काब्राल की तुले भोड मान. If speaker is the supreme in the assembly, the way you all were treating the speaker was so bad in taste. पहिली हे क्लिअरिफाय करून दे. असं चलचला स्पीकर सर. ये इंडिव्हिज्युअल मेंबर आमका येऊन त्या ह्याच्याकरता वेला नेले. सिरियसली हांव दखल घेता. सिरियस आमका आता जाय दखल घेता म्हणे. आता जाय स्पीकर सर. केसी दखल घेता म्हणे. आता जाय स्पीकर सर. डिसिजन आता जाय. स्पीकर तुमका सांगता तुम त्याका सगळ्या ओपोजिशना भायर पण टुडे सस्पेंड कर म्हणटाय. कित काय सस्पेंड कर म्हणटाय मरे तुम्ही. बट स्पीकर इज टेलिंग यू ऑल he'll think over and do the necessary tomorrow म्हणटा तो. बट तुमचे कशें आयको रेडी नाही. So is this speaker supreme? But you all were forcing him to, you all went to his throat like virtually, forcing him to give the answer now. तुम त्याक सांगताले मरे थिंगा आत्ता जाय डिसिजन. स्पीकर सर आत्ता जाय आमकां. वी वॉन्ट जस्टीस नाव. फास्ट जस्टीस जाय तुमकां. And you all were even indirectly threatening the speaker to give the decision on suspending those oppositions then and there. तुम काय तुले दुखत मरे. माहिती तुम मणिपूर म्हणटाय डिस्कशन जाला सेंटराक हिंगानी आम डिस्कशन करूं नाका आनी तूं म्हणटाय तेची गरज ना हिंगा आनी समथिंग. But if that is the yardstick, then why was the BBC documentary which happened in 2002, which happened in Gujarat, was brought for the resolution and for discussions? So one yardstick for BBC and another in Gujarat and another yardstick for Cruise's resolution of Manipur in Goa. These are questions. So it remains to be answered, no? And the way you all are saying this will go down in the history, I'm sorry. माननीय मुख्यमंत्री हांवें सांगलां तुमकां की ह्या विशयाची सिरियसली हांव इन्व्हेस्टिगेशन करून हांव तुमकां फाल्यां पर्यंत दिता तुमकां. फाल्यां नाका स्पीकर सर आता नाल्या पुढे आणि बिझनेस व्हरो नका. स्पीकर सर आणि पुढे बिझनेस व्हरो नका. आता कितें तो निर्णय जावनी. स्पीकर सर परत एक स्पीकर सर की असली गोष्टी रजिस्टर मिनिस्टर निषेध हा. जेपर्यंत वेलान येताले इज ओके. सस्पेन्शन आफ्टर ब्रेकअप सर मणिपुराच्या स्पीकर सर यो इशू. एक मिनिट स्पीकर सर. आयज मेरेन हाऊसान अशें जाला काय घडला काय मेंबराक ऑपोजिशन मेंबराक अटॅक केला मागीर जावंक ना. आयज मेरेन जावंक ना. मागीर आतांचे आता निर्णय घेयात. आता डिसिजन दिया. Speaker sir, in the history of this house, we have many times entered the well. We have protested before the speaker, but nobody has protested against the chief minister nor against the colleague MLA. This is a wrong precedent which has been started today. It was already created more than 10 years back. Maybe तुम्ही आता इसरोले असतले because conveniently you all forget. फिलिप नेरी रॉड्रिगीस एका असेंब्लींतलो हांदार मुट्टे भाशेन हाती हात घान बुसकोट पिंजून ओडून प्रेस करून एक गाड पडले. त्या गाडान देखून ताका उबान असेंब्लींतलो भायर मारलो. आनी कोणे सेम सरकार बीजेपी सरकार. So when you did it yesterday, it was justice. Today another group of opposition is doing. That is not in good taste of law for you.
निलेश काब्राल बाब आणि अजित बाब. You all are under wrong impression that today, 31st of July 2023 will go in history. Sadly mistaken. This history was already created long back. So inga, a document sa inga. Philip Neri, Rodriguez uban disqualify korpa vote gaina japak no confidence at timer. During late Sorghest Parikar timer, Philip Neri Rodriguez uban bahar baloto was the BJP government. So don't misguide people. And on this count, I will say in good taste, please, all of the MLAs, please follow the laws, let democracy prevail, don't set wrong examples to the students, college children students, and the general public who watch you all in the assembly hall. Dev Bare Kuru.